hello, good morning. Welcome back to a new vlog. How pay? Patra. Hello. Katappa. थंडी कशी निवळाना? मला तू किती म्हणता तर सबस्क्रायबरांना तुका मेडिसिन सजेस्ट करपा म्हणून होम रेमेडी. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा. आम्ही म्हटल्यार हांव जालें थंडेतल्यान ओके रिकवर, बट हो अजून जावना. हे गेली थंडी जी आसा पण ती अजून तशीच आसा. मातशी कमी जाता परत वाडटा, मातशी कमी जाता परत वाडटा. आणि आयज फ्रायडे आणि आम्ही आता भायर सरल्या वचपा खातीर. तर वचपाक म्हणल्यार एक्चुअली न्ही 2-3 दीस जाले अशें प्लॅन करत आशिल्ले भायर सरपाचो. आमकां वचपाक जाय मडगांव. मडगांव थोडेशें काम आसा, म्हाका काम आसा आनी तेकाय काम आसा. तर म्हाका आनी एक 2-3 कामां आसा जी कंप्लीट करपाची आसा. सो तेका लागून वता. मेन थिंग म्हटल्यार बँकेक वचपाक जाय. तू खंय वचूं जाय रे? मागीर तो मेळपा येतलो. तो आयज येवपाचो मेळपाक? कोण ना तो आनी एकलो. ते म्हाका खबर बी नाशिल्लें की तेका बी काम आसा म्हणून. हांव जाणा आशिल्लें की फक्त म्हाजें काम जें आसा पळय तें आमी कंप्लीट करपा वता म्हणून. आनी एज यू ऑल नो आमी खंय भायर सरली आनी ताणें आपलें काम उबी करूं ना अशें केन्नाच जालें ना न्ही रे. आसताच कितें ना कितें काम. सो आतां न्ही 11:25 जाली मरे. हांव 11 जाता तें हांव म्हणना 11:25 जाले आनी मडगांव वचपा भायर सरलें. म्हाका न्ही बँकेक थोडेशें काम आसा. म्हाजी ब्रांच जी आसा ती मडगांव आसा. सो ताका लागून म्हाका थोडेशें काम आसा बँके रिलेटेड, तें काम. आनीक तेच्या भायर फास्ट ट्रॅकान वचूं जाय, फास्ट ट्रॅकाच्या शोरुमान. आनीक आनी बारीक बारीक 1-2-3 अशीं कामां आसा. ती सगळीं कामां जी आसा पळय ती करपाक जाय. सो म्हटल्यार चल या अशें म्हणून. आयज हो फ्री आशिल्लो आनी फाटले 2-3 दीस जाल्यार आमी वचपाचें चिंत्तालीं बट वचूं ना. हेजी थंडी बी सारकी जावं नाशिल्ली न्ही तेका लागून. आनी आतां मडगांव वता म्हणटकीर जेवपाक बी वचपा जायत न्ही. एक्चुअली जेवपाक वचपाचो आमचो प्लॅन कांय नाशिल्लो. सकाळीं म्हटल्यार अशेंच आशिल्लें की दनपारां जेवन बी आमी हांगच्यान 1:30 सुमार बी भायर सरया अशें म्हणून, मातशें बेगीन जेवन. मागीर अशें म्हटल्यार अशें जेवपा रांदपा बीन वतात न्ही, चल जेवन येवया. खूब दीस जाले आमी खंय जेवपा बी वचूं ना न्ही रे. चवथीच्या पयलीं केन्ना तरी गेले, ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो दिसता. श्रावणा बी आमी खंय ना न्ही जेवपाक. नुस्त्या जेवण जेवल्ले मडगांव जेवल्ली ना. मडगांव न्ही, श्रावणाक एक दीस आमी कोस्टलांक हे 4K सेलिब्रेशनाचे ते इसवण थाली. हय तेच. तेजे नंतर बी ना. तर म्हटलें चल या अशें म्हणून जेवपाक. तर आतां वता. जें कितें पयलीं काम जाता तें पयलीं करतलें, मागीर जेवपाचें बी प्रोग्राम. आनी मागीर तेच्या भायर हें करपाचें, जें कितें कामां आसा पळय ती कंप्लीट करून मागीर सांजचे म्हळ्यार घरा येवपाचें. आनी एज युजल आमी हांगसर पावपाक आमच्या फुड्यांकच हांगाच सारकी गेट पडली रेल्वेची. एक न्ही बरें आसता म्हटल्यार अशें फुड्यांक गाडी पावली जाल्यार 1-2 सेकंद होल्ड करता आनी एक इतले मस्ती आसता करना कशेंच. सो आतां आमगेले हांगासर आनी 15-20 मिनटां, ते 1-2 सेकंदा खातीर 15-20 मिनटांनी अशीच वता. आनी खंय एमर्जन्सी बी आसा न्ही तेन्ना आनी गेट आसताच. सांगून समजता. आनी कितें खबर आसा, कितें अशें ना की बाबा चल दिसा 4-5 गेट पडटा म्हणून. दिसा 20-25 गेट पडटा आनी वतनाय बी गेट आसता, येतनाय बी गेट आसता. हे सगळें कॉमन. ताका लागून 10 मिनटां एक्स्ट्राच घेवन चलपाचें. 10 बसून 20 मिनटां वता. कारवार ट्रेन आसता किंवा काणकोण आसता पळय तेन्ना गेट पडटा. ती काणकोणच्यान हांगा पावता म्हणल्यार असलेच मागीर कारवारच्यान हांगा पावता म्हणल्यार. सो चलात तर पयलीं आतां हांगच्यान भायर सरया, गेट बी ओपन जावन मागीर मडगांव पावलें की मेळटा हांव तुमकां न्ही रे. बाय बाय. आयज न्ही आमकां येता आसतना ट्रॅफिक भरपूर लागले. 11:15 आमी घरा कडल्यान भायर सरलेली आनी आतां हांगासर तुमी पळोवपाक शकता 1:45 जालो. घाटार बी आयज भरपूर ट्रॅफिक लागले आमकां. एक्चुअली ऑड टायम न्ही रे हो दनपारचो. ऑड टायम एका नंतर आतां ट्रॅफिक मेळटा हांगा न्ही घाटार म्हणटा. आनी मेळ एकदा लॉरी बी. सो आनी गाडयोय भरपूर आशिल्ल्यो आयज. आनी बाळ्ळीसान तर भरपूर ट्रॅफिक. बाळ्ळीसान भरपूर ट्रॅफिक लागले. बेजार येयलो म्हाका. आनी केन्ना पावतले असो जावपा लागलें. आयज खूबच बेजार येयलो गाडया बसून. हो सांगता म्हाका खूब दिसान तूं इतले पयस वचपाक भायर सरलो मुगो खंय. कितें म्हणटा ते म्हाका फील कर खंय. कितें आनी कितें हेज्या लॉंग टूर करून जाल्यार 4-5 दिसाचे आनी आतां फील कर म्हाका सांगता कितें आनी फील करपाचें.
तर आनी काणकोण लागलेली आमी डिस्कस करपाक खंय या आयज जेवपाक खंय या काय म्हणून. तर एक्चुअली आमगेले ऑल टायम फेवरेट कंदीलच आसता, बट आयज कंदिलाच्यान मातशें आउट ऑफ सिलेबस चिंतया म्हटलें. एक्चुअली ऑप्शन्स खूब आशिल्ली. म्हाका वचूं जाय आशिल्लें हांगा स्पायसी. खूब टायम जालो स्पायसी वचूच ना. पयल्यांक मडगांव कामां आसतना बरें जातालें. कोणालो बर्थडे जालो आयज हे रेस्टॉरंटा, फाल्यां आनी कोणाली एनिवर्सरी जाली ते रेस्टॉरंटा. आनी आतां कितें जाता स्पेशल येवपाक पडटा. आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार पार्किंगा बी प्रॉब्लम. तेन्ना पार्किंगा बी व्हडलें नाशिल्लें, बायक घेवन भोंवतालीं न्ही, सो बरें जातालें. आतां कार न्ही, सो ताका लागून पार्किंगा बी चिंतपाक पडटा. स्पायसी वचपा आशिल्लें, बट स्पायसी हेका लागून नाका म्हटलें. पार्किंगा लागून थंय मातसो पार्किंगा प्रॉब्लम जाता न्ही म्हणून. सेकंड मागीर शारदा क्लासिका या, हो हेका खबर ना खंयच्यान उजवडलें म्हणून. शारदा क्लासिका या म्हणपाक लागलो. शारदा क्लासीक खूब पयस फातोर्डा जाता न्ही, म्हणून मागीर काम करपाक परत मडगांव येवपाक पडटलें अशें म्हणून तें कॅन्सल केलें. लास्ट आतां डिसायड केला किचन ऑन टॉप. अजून वचूना आमी किचन ऑन टॉपाक. तर म्हटलें फर्स्ट टायम या अशें म्हणून. खूब आयकलां, खूबदां इतना पयल्यान म्हणटालें आमी न्ही रे केन्नाय या आमी म्हणून, बट वचप जालेंच ना. सो आतां डिसायडेड की किचन ऑन टॉप या म्हणून. पळोवया कशें आसता तें. मागीर हांव बी फर्स्ट टायम वयता, मागीर रिव्यू दिता तुमकां. आनी सो तुमी खूब जाणां बी केल्ली आसतली, तुमचो एक्सपिरियन्स बी मागीर शेअर करा म्हाज्या वांगडा. पावली आमी द कोर्ट बाय क्रॉस रोड. सी 3rd फ्लोराचेर लिफ्ट. सो वतान नाका जालें. गाडी जी आसा पळय न्हू ती आमी रोड सायड लायल्या. लिफ्ट चलता मरे. गाडी आमी रोड सायड लायल्या. एक्चुअली तेंचे अंडरग्राउंड पार्किंग आसा, बट थंय आनी करूं ना पार्किंग, ताका लागून बरें आसल्या पुरो. सो आमी न्ही स्टार्टराची ऑर्डर दिल्ली आसा. आयज तो मातसो आपल्याले जे हें आसा पळय न्ही, म्हटल्यार तेगेले एक हें सेट केल्लो आसता न्ही की हेच स्टार्टरा हेच ऑर्डर करप, मेन कोर्सा हेच ऑर्डर करप. तेजे आयज भायर गेला, हटके घरा आसा. आनीक मेन म्हटल्यार कितें खबर आहा म्हाका, हेंचो फूड मेनू मस्त दिसलो. हेजें नांव पळयात, पानी कम सूप्स, बॉडी शॉडी वाले. आनी एक खंय तरी कितें आसा जाणा दाखयलो तुमकां, हें पळयात चटर पटर. आनी हें म्हाका सगळ्यांत चड आवडलें तें सबका साथ सबका विकास वेज, दिस वन, आनी हें नॉन वेज. आनी तितून भितर म्हटल्यार एक एट्रॅक्शन अशें मस्त आसा. सबका साथ सबका विकास हें रीड केलें तुवें, सबका साथ सबका विकास. मस्त आहा न्ही. सो आनी रेस्टॉरंट बी बरें आसा. सगळी जे तेंचे आसा पळय न्हू ते म्हटल्यार सारकें एथनीक इटींग मील्स. पराठेवाली गली, नेक्स्ट टेडे मेडे रायस, साला नौटंकी तंदुरीवाला. म्हणल्यार इतली युनीक थिंकींग खंयच्यान हाडलें काय, कितली जाणांनी मेळून हें सगळें चिंतलें काय आयकलेलेंच मायंडा येयलें आसतलें ना. खूब जाणांना आसतलें थिंकींग केल्लें आसता हेजें. मस्त सी कबाब पे टूट पडो. क्रिस्पी जे आसपय न्हू ते हांगा आसा अशेंच. सी कबाब काबार मस्त आशिल्ले. पयलीं न्ही जेन्ना टेस्ट केलो पळय स्टार्टींग तेन्ना ओके लायक अशें लागलें म्हाका. आनी मागीर जेन्ना चटणी वांगडा टेस्ट केलो पळय तेन्ना एकदम मस्त अशें. आनी सगळ्यांत बेस्ट म्हटल्यार न्ही म्हाका तेंगेलें इंटेरियर. हें अशें करून कोट जे लायल्या पळय न्हू तें मस्त हांगा आसा. प्लस ते पळय ह्या सायडीन आसा. पिलो बरी आवडली. एक उबारी रे. हां एक उबारी. सो पॉट स्टार्टराचेरच फूल स्पेशली मागेल तरी. सालाडाचे हांवें फक्त एक काकडी घेतलेली. प्लस
आता मेन कोर्स आनी उरला जेवपाक जाय दिसता. पोट एजरीच भरले. बट ओवरऑल सध्या तरी म्हजो एक्सपिरियन्स बरो आसा. मागीर ओवरऑल सगळें जालें की तुमकां मागीर हांव रिव्यू सारकें सांगता. सगळें जेवन बिलींग सगळें कंप्लीट जालें उपरांत. ओके हो कॅरच करना मरे. ओके. सो हांगासर न्ही मागीर हेंचो म्युजिकाचो वॉल्यूम जो आसा पळय तेंच्यांनी खूब लावड केल्लो. सो ताका लागून म्हाका न्ही आतां हांगासर एडिटींग करता पळय न्हू त्या टायमार विडियो जो आसा पळय तो वॉयस ओवर करपाक पडटा. पयलीं हांवें अशें चिंतूना की इतलो बॅकग्रावंडान म्युजिकाचो आवाज येतलो अशें म्हणून. तेन्ना हांवें विडियो जो शूट करता पळय न्हू तो सारको शूट केल्लो उलोवन बीन. बट आतां हांगासर विडियो जो आसा पळय तो म्हाका वॉयस ओवर करचो पडटा जस्ट फॉर अ म्युजीक. सो मेन कोर्सान न्ही मागीर हेणें आपणाक फीश करी आनीक पापलेट जी आसा पळय ती तंदूर ऑर्डर केल्ली. म्हळ्यार नॉर्मल फ्राय करता त्या हेतून तंदूर फ्राय जी करता पळय न्हू तशी. सो हांवें म्हाका बिरयानी ऑर्डर केल्ली. बट आमचो मेन कोर्साचो जो एक्सपिरियन्स आशिल्लो पळय तो खुबूच वायट आशिल्लो. जितले बरे पळय तेंचे स्टार्टर्स आमकां आवडलेले पळय न्हू तितलेच वर्स्ट एक्सपिरियन्स आमचो मेन कोर्सा वांगडा आशिल्लो. आतां जे आमी उलयलां पळय न्हू ते तर तुमकां हें करचें ना कित्याक की वॉयस ओवर करता न्ही हांव. बट आमचे तोंडाचें एक्सप्रेशन पळोवन न्ही तुमकां समजतलें की कशें आशिल्लो तो मेन कोर्स. सो तुमी एक्सप्रेशन जे आसा पळय न्हू ते नोट करात. तर हेणें न्ही हांगासर रायस आनी फीश करी घेतलेली. सर्वींग जें आसा पळय न्हू तेंचें ती म्हाका खूब आवडलें. म्हणजे जे तेंची सर्व करपाची स्टायल एंड ऑल आसा पळय न्हू कंटेनर्स बी ते म्हाका खूब आवडले. तेजे हिसपान अशें पळयतकीर दिसतालें की ना खूब बरें आसतलें अशें म्हणून. बट जेन्ना पळय स्टार्टींग हेणें पयलीं फीश करी रायसा वांगडा ट्राय केली पळय न्हू तेन्ना हो पयलीं उगीच रावलो. तेजेर म्हाका अशें दिसलें की एक तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा नाल्यार एक तर सामकी वर्स्ट आसा म्हणून. मागीर हेणें जेन्ना सांगलें पळय न्हू की ना बरी ना अशें म्हणून मागीर हांवें बी ट्राय केलो. सो म्हाका बी बरें लागूना. म्हळ्यार नुस्त्याचें हुमण जें आसा पळय ताका नुस्त्याचो फ्लेवर नाशिल्लोच बट चटणी कायंड ऑफ अशें आशिल्लें. हेणें जें एकदां प्लेटीन घेतलेलें पळय न्हू तितलेंच तें बी ताणें कंप्लीट खावना. सो हाफूच अशें ताणें खाल्लें आनी सोडलें. मागीर बिरयानी जी आसा पळय ती म्हाजी अर्दी घेतली तेणी. आनी बिरयानीचोय टेस्ट तर सामकोच बरो नाशिल्लो. म्हटल्यार जे चिकनाची जी ग्रेवी आसता पळय न्हू बिरयानी भितर लायट अशी ती आनी रायसाक कांय हें नाशिल्लो. अशें दिसतालें की सर्विंगा टायमार हेंच्यांनी दोनी मिक्स करून हाडलां अशें. सो मेन कोर्साचो एक्सपिरियन्स आमचो सामको वर्स्ट आशिल्लो. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार हेंचें बील दिवपाची आयडिया एकदम मस्त दिसली म्हाका. बॉक्सान घालून दितात आनी तेजेर वयर कितें बरयलां तुमी वाचलां एकदां वाचून पळयात. हेचेर बरयलां सदमा. खरेंच सदमाच लागपाचें सारकें आसा. सो हें पळयात हांगासर द किचन ऑन टॉप. तर हें 3rd फ्लोरार टॉपार आसा. आमी जे बसलेले पळय भितर इनडोर आनी एकानी आउटडोर जें हें दिसता पळय तुमकां भायल्यान तें आउटडोर बी सिटींग आसा. पावसाक मातसो प्रॉब्लम जाता वारो मारलो की नाल्यार बरें आसा. आनी एक्झॅक्टली हें आल्लेम आसा. हें पळयात फुडें अशें आल्लेम जंक्शन हें दिसता तें पेप्सी हे सायडीच्यान. आनी पार्किंग बी बरें आसा तेंच्या बेजमेंटाक भितर येवपा. हांगासर पार्किंग बीन आसा बट आमी न्ही गाडी रोडाचेरूच दवरलेली. सो आनी 1 मिनिटां हें गे खबर ना तुवें कितें पार्सल सांगलें तेच ताणें हाडून दिलें तेच घेतलां हांवें. शी उदक पडलें म्हाजेर. सो आमी भितर जेवपाक बसले तेन्ना पावस आयिल्लो गाडी ओली जाली. सो हें पळयात तुमकां जर लँडमार्क जाय जाल्यार हे क्रॉस रोड राज ऑटोमोबाईल्स. हें पळय हें भाईजान्स फॅमिली रेस्टॉरंट बी आसा पळय न्हू जस्ट नेक्स्ट टू दॅट राज ऑटोमोबाईल्स वन ऑफ द फेमस प्लेस म्हणपाक शकता तुमी. सो हे सगळें लायनीन आसा आनी एंड पॉयंटार ते आसा. सो जेवण बी जालें आमचें आनी रिव्यू जर सांगपाक गेलो न्हू एम्बियन्स A1 त्या भायर टेस्ट जो आसा पळय न्हू तो बी बरो आसा. सर्वीस बी सामकी बेस्ट आसा. आनीक प्रायस एज कंपेर्ड टू टेस्ट न्ही ओके लायक आसा. म्हटल्यार कितें आमी आतां कशें ट्राय केलें जे स्टार्टर ट्राय केल्ले पळय न्हू ते सामके बेस्ट आशिल्ले न्ही रे. स्टार्टर्स सामकी बेस्ट. फर्स्ट स्टार्टींग जे स्टार्टर्स ऑर्डर केल्ले पळय न्हू ते सामके बरे आशिल्ले बेस्ट. चिकन क्रिस्पी आनी सी कबाब बीन सामके अशें बरें आशिल्ले. तेज्या भायर मागीर आमी जेन्ना मेन कोर्स ऑर्डर केलो पळय न्हू तेन्ना सांगता हांवें बिरयानी ऑर्डर केल्ली
नॉर्मल चिकन बिर्याणी, दम बिर्याणी सुद्धा न्ही, नॉर्मल चिकन बिर्याणी. आणि हेणे आमच्या ऑथेंटीक फिश करी, किंगफिश करी, रायस आणि त्याच्या वांगडा पॉपलेट घेतलेली ती तंदूर फ्राय. बट तुमकां सांगता तेंचे फिश थाली ऑप्शन अवेलेबल ना. आणि जे पळय फिश रायस आणि करी घेतलेले, ते रायस म्हणटू स्टीम्ड रायस घेतलेला नॉर्मल. आणि जी रायस करी घेतलेली पळय मी, फिश करी. रिव्ह्यू प्लीज. सामकी कथा येना, एकदम बकवास काय. आणि हांवें बी ट्राय केली, बरी ना. जशी आमकां गोवन लोकांक जशी बरी स्पायसी तिखट आणि चमचमीत अशी जशी कडी जशी आसता पळय नुस्त्याची कडी, तशी नाशिल्ली. सामकीच मातशी सुद्दां नासलेली. ना तेका ओनियनाचो फ्लेवर, ना तेका मिरसांगेचो हें आसा, फक्त मातसो लायट मिरसांगेचो कलर आसा. आणि चटणी जशी आमी खाता पळय न्हू, तेन्ना आमकां समोसा जावं कित्याच्या वांगडा डोसा वांगडा जी चटणी दिता पळय न्हू, एक्झॅक्टली न्ही तसो येतालो. ग्रीन मिरची घातलेली काय कितें खबर ना, पण फिश करी सामकी बरी नाशिल्ली. आणि प्रायस जो पळय ते घेता पळय न्हू फिश करीक, तेका मातसो सुद्दां 50% सुद्दां तेका लागना तो, असो आशिल्लो. तर आमची जी बेस्ट नॉर्मल रेस्टॉरंटान बी कितली बरी बरी नुस्त्या कडी करता न्ही, प्रायस कितलोय घेतलो म्हणून प्रॉब्लेम ना, बट एटलिस्ट बरी दिवपा जाय न्ही. ते लास्ट तेंच्यांनी फिश करी दिल्ली पळय ती सामकी बरी लागूना. इवन बिर्याणी सुद्दां, बिर्याणीक म्हटल्यार कशें खबर, रायस आणि जो ग्रेवी आशिल्ली पळय न्हू, तेका मातसो सुद्दां मसाल्याचो फ्लेवरूच नाशिल्लो. चिकन मॅरिनेशन एवन आशिल्लें, बट ती ग्रेवी जी आसता पळय न्हू, जो आमी मसालो घालून शिजोवन करता पळय कांदो बिनो घालून, तेका मातसो सुद्दां टेस्ट नाशिल्लो न्ही रे बिर्याणीक. बिर्याणी मातशें आणि सगळे बटर तोंडार मारताले. आणि सी कबाब बी बरो आशिल्लो. आणि ही पापलेट बी बरी आशिल्ली फ्राय केल्ली. नुस्त्या कडी बरी नाशिल्ली आणि हे बी बरें नाशिल्ले. सो जर तर रिव्ह्यू म्हणपाक गेला न्हू, तुमी 50-50 म्हणपाक शकता. सो जे कितें आतां फुडलें काम आसा पळय न्हू, तें करता. राज मोटर्स आहा पळय थंय आशिल्लो. जें कितें फुडलें काम आसा पळय तें करून घेता आनी मेळटा तुमकां. ओके. कितें सो आमी न्ही मडगांव वॉकिंग हेका न्ही वॉकिंग करयता. कित्याक जे कडेन आमी गाडी पार्क केले पळय न्हू, थंय एक काम कंप्लीट केलें आणि आता दुसरी काम करतले न्ही जाल्यार गाडी काडून उपयोग ना. गाडी काडली न्हू एक व्हडलो रावंड मारून येवपा पडटा. तेका लागून बाय वॉक वयता. थंय 600 मीटर आसा थंय. सो हेका म्हणल्यार गाडी आनी काडनाका, मागीर परत पार्किंग मेळना न्ही अशें. सो वॉकिंग करता. 2 कामां करपाची वॉकिंगाचेर. सो ती कामां करता आणि टायम व्हडलो कांय जालो ना, जस्ट 4:20 जाता थंय आसा. बट पावसान असलो काळोख केला आणि आमचे कडेन सत्री बी एकूच आसा. आणि मेन म्हणल्यार कितें खबर आसा, चपलां हाती धरून चलपा पडटलें दिसता पावस येयला. आणि बाय वॉक गेले और बाय कार गेले. हांवें आयकल्यानूच मोबायलाचेर बडबडपाचें. हेगेलें कामूच हें आसता फोना वयलें. सो चला जें कितें काम आसा तें करून घेता. आतां येयला म्हणटकीर सगळीं काम करून वचपा जाय न्ही, परत परत येवपा बेजार. पार्किंगा लागून चड प्रॉब्लम जाता हांगा आनी कितें न्ही. फर्स्ट फ्लोरार आसली. चर्च मिस चालू आसा आणि आमी सायड बाय वॉकिंग. तर आयज मडगांव खूब वॉकिंग केलें आमी न्ही रे. खंय रे गाडी एक कडेन पार्क केल्या आनी वॉकिंग. हांगा येतकीर कळटा वॉकिंग करपा पडटा म्हणून. सो चलात. पावस पडपा लागलो बारीक बारीक.
आयज ऑलमोस्ट किलोमीटर भर मायज जालें दिसता आमच्या घरा वॉकिंगाक. सो हांगासर न्ही म्हाजें मेन कामा भितरलें हें एक मेन काम आशिल्लें की म्हाका म्हाजी चपलां जी आसा पळय न्हू ती स्टीच करून घेवपाक आशिल्ली. आतां तुमी म्हणटली चपलां बी कोण स्टीच करून घालता काय म्हणून. तर हांव घालतां. एक्चुली अशें ना की चपलां जी आसा पळय ती म्हाजी तुटली म्हणून हांव स्टीच करून घेता अशें ना. लास्ट टायम जेन्ना हांव मे म्हयन्याक कोल्हापूर गेल्लें पळय न्हू तेन्ना न्ही ही हांवें हांगासर म्हळ्यार चपलां घेतलेली थंय बरी दिसता अशी म्हणून. ती पावसाक लागून न्ही हांवें कितें केलें घालूच ना हाडलेली पळय न्ही ती तशीच आसलेली. सो टॅग सुद्दां तेजो हांवें काडून नाशिल्ली. ती तशीच दवरल्या कारणान न्ही ती ऑटोमॅटीक उखलल्ल्या भशेन जाली मातशी म्हाका. म्हळ्यार अशी सामकी उखलोन हें जावं नाशिल्ली पिड्यार बट मातशी उखलल्ल्या भशेन दिसली. सो म्हटलें पयलींच घालच्या पयलीं स्टीच करून हाडया अशें म्हणून. सो ती बीन स्टीच करून घेतली आनी मागीर न्ही डायरेक्टली आमी घरा आयलीं. सो घरा कडेन येवन आनी न्ही हेच्या मुखार हांवें कांयच मागीर शूट बी केलें ना. घरा कडेन येवन ती रेगुलर कामां आसता पळय तीच केली, जेवली बिवली आनी न्हिदली आमी. सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.